प्रताप जेसु, महिमा जेसु, स्तुति जेसु, वंदन जेसु, हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. बाबा बहिणीनो, आम्ही आज पवित्र उंड्या रुपारच्या जेजू सांगता थोडो वेळा हंगासर करसेतले हांव पाप सेबान आमकां ह्या दिसांनी प्रत्येक तरान उलो दिला. संवसाराच्या शांती खातीर मागोंक ते विशेष रितीन हो तेर्सो म्हयनो हर एकल्यान कोणतोसो तेर्स संवसारांत शांती खातीर माग जाय. जर तर संवसारांत शांती आसा जंय पातक्यांनी देवा ती पाटी परत जाय. ह्याच खातीर मोरी ह्याच ऑक्टोबर म्हयन्यांत त्या भुरग्यांक पातीमान दिश्टीक पडले लोसी जसिंता आनी फ्रांसीस. त्या भुरग्यांक दिश्टीक पडली मोरी तांकां उलो दिता, भुरग्यांनो तुमी मागा, संवसाराच्या समाधाना खातीर मागा भुरग्यांनो, परकेच्या परतवणे खातीर तुमी मागा. जर तर तुमी सदांच तेर्स म्हणटात संवसार देवा ती फाटीं परततलो आनी संवसारांत शांती उपजतली. बाबा भयणीनो, आमकां शांती समाधानाची मस्त गरज आसा. आजकालच्या दिसांनी सगळ्यांनी झुजां, सगळ्यांनी लढाय, ना समाधान. केवळ आंतरराष्ट्रीय मट्टार मात्र न्ही, आमच्याय जावं पुरो आमच्या घरांनी, आमच्या कुटुंबांनी, आमच्याच जिवितांत शांती ना. कित्यादना मोतीचें समाधान ना, घरांत समाधान ना. लढाय झगडी, स्वार्थ, सुख समजणी, विभिन्नता अशें विविध रितींनी संवसार कुटाम मनीस कश्टान आसा. आयच्या ह्या आराधना वेळार मागया आमी सक्कड आज आमकां सोम्यान ह्या आराधनान हजर धरल्या एकल्या की आमकां ताची दूत जावन नेमल्यात, शांतीचे दूत जावन आमी माग जाय. आमकां हो मुक्काल घंटो वेळ सोम्यान दिला संवसाराच्या समाधाना खातीर आमी मागोंक खऱ्या काळजांतल्यान मागया. आमचेच सर तर आमचेच थंय शांती समाधान ना. म्हज्या आनी तुमच्या काळजांत समाधान ना. आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबांत समाधान ना. आमच्या भोंवतणी समाधान ना. बाबा भयणीनो, आमी जेजू कडेन हें समाधान मागया. आज सोम्यान आमकां समाधान दिजय. आज कितल्या जाणांच्या भलायके पासत मागया. बाबा भयणीनो, हे हर एक आराधन आमी हांगा आसा करचें संवसाराच्या गरजां खातीर मागोंक. कितलीशीं भाव भयणी आमकां विनत्यो धरतात, फादर तुमच्या आराधना वेळार आमचे खातीर मागा, आमच्या कुटुंबा खातीर मागा, आमच्या भलायके पासत मागा. आनी अशें विविध तेसांवां हांगासर येतात मागोंक. आनी त्या देखून ह्या सर तेसांवां खातीर ह्या इराद्यां खातीर आमी मागया, दिंबेर पडया. जेजू आमचो मोगाळ इश्ट, जेजू आमचो मोगाळ सोमी, काकोळदार आमचे खातीर दीस आनी रात आमचे खातीर उंड्या रुपार आदार जावं जो तो आमच्या सांगाता येतलो. उंड्या रुपार देखून आमी सक्कड येता, दिंबेर पडया आनी दुलोब जेजू मोगाळ इश्टा मोगाळ उद्दार गीत आमी गावया. पान संको 284 M3. Jesu mogal Buddha, Kilowal ishtamso, Amche sangeeti stratrauta, Amkan sambal selaita, Taji bagari kon sa pagprit mo kertolo, kaso sangkatang kandita, wanto tibig mo kaso, taji magarit ko na sa pagprit mo kertolo,
केलीवरती मोती सोदर्यो तो वेळची आज्ञा पोटलून दता आपल्या श्रद्धान राणयता बाबा दिता तांकां आमच्या इष्टा केदें वरतें भाग आस आमचे तुजे सांगता हो थोडो वेळ करसोंचे मोगळा जेजू आमी आमच्या संवसारी जिवितांत कश्टांत आसल्या वेळार दैत्यपुटी आमच्या मोतीचें समाधान आमी होगडायल्या वेळार दैत्यपुटी आमी दुखांत आसल्या वेळार दैत्यपोटी आमी तुजे तावन मस्त पयस गेल्ल्या वेळार दैत्यपोटी आमच्या मोतींत आमच्या घरांत जिवितांत घुसपट गोंधळ आसल्या वेळार दैत्यपोटी जिवितांत आमचे भोंवतणी काळोखान वेडो गेल्या वेळार आमचें समाधान उगडायल्या वेळार जेजू तूं आमचे सांगता एक मोगाळ इश्ट जावन रावलय आमच्या काळजाच्या गुंडांत असली बोगणां दूख कश्ट कंत बेजाराय मोतीची विराराय आमचे देशाची घुसपड हर एक तुका समजलें सोम्या तुवें आमकां तूं बुजावणीची उतरां तुवें आमकां दिलीं तुजें सांगतपण आमकां दिलें जेजू तुका तुवें आमकां मिसाच्या बलिदाना वेळार उंड्या रुपार काण जावन दिलें त्या मारिपात आमी सकडांनी आमच्या बावर्तान घट उरच्या खातीर कितले कश्ट विघ्नां अनवरां आयल्यार आमी दंडळ नासतना थिरासने रावच्या खातीर आमचे मोतीचें समाधान उगडाय नासतना आमी दृढ मनान आमचो बावर्त जियोंक आमकां धैर्य दिवच्या खातीर जेजू तुजें कूड आनी रगत आमकां दिलें जेजू केदें व्हरतें भाग तूं आमचो मोगाळ इश्ट रात आनी दीस आमचे सांगता रावताय मनशां आमकां कश्टांनी सोड सोडटीत आमची तर दुर्बळकाय आयल्या वेळार आमची मनशां आमी इश्टा मंत्र आमकां सोड सोडटीत पूण तूं जेजू आमकां सोडिनाय आमचें उणेपण तूं पळयनाय बगार तुजो मोग आमकां दाखयताय जेजू असलो मोगाळ इश्ट तूं इतलो आमचो मोग करतो आमचे खातीर ह्या उंड्या रुपार दीस आनी रात रावसो आमकां धैर्य आनी बुजावण दिवचो आमचे लागीं उलोवचो आमची दुकां पोसचो आमकां समाधान दिवचो जेजू तूं इश्ट तर जेजू आमी तुजे मुखार सरपडटा ससनातावन आमचे मोग करतल्या जेजू तुजे मुखार आमी सरपडून तुका नमस्कार करता आमची जीण संवसारांत ती खबर जावन तुजे लागीं एक दीस त्या सासणीक समाधानान जेजू जियोंक आमकां फावो कर तिसरें चरण आमी गावया मोगाळ इश्टा जेजू सोम्या सस्तां मोग करतेल्या मांडाव सायबा तुजो पण करता नमस्कार तूं आमचो इश्ट्या सोसरा जिणी जात आसता बारी निर्मी आमी भोगून तूं
मागी सरकारी तू आमचो इश्ट्या सोरा जिर्गी जातस काबारी निर्मी आमी बोगू तुका रूपागी सरकारी रूपागी सरकारी बुश्या भाऊ भयणीनो, आमचे जिवीत एक घडी भर सोमी आमकां राडया. फाटलो सगळो ऑगस्ट म्हयनो आमी, सप्टेंबर असो म्हयनो आमी जेजू सांगता करशिलो. सगळ्या सप्टेंबर म्हयन्यांत जेजून आमचेर आशिर्वादां घाल्यांत आमी अर्गां दिवया ताका. फाटले सगळो म्हयनो ताची बेसांवान आमचेर वाडली, आमच्या कुटुंबाचेर वाडली. नवी कणशी आमी सांगता जेवल्या, मोरयेमाचे देणें दिल्ल्याक अर्गां ताका दिलीं. ताज्या पटापट आमी दुखी सैबिणीचे मिस्तेर आमी ह्या म्हयन्यान नियाळ्ळे. देवान आमचे ती कितलो मोग दाखयला म्हणलें, मोरये माये तावन तिच्यो 7 दुखी नियाळ्ळ आमी सगळें समजून काण गेलां. आनी दुखी सैबिणीच्या तेर्सा मारिपात मोरयेच्या जेजूच्या मोरयेच्या कश्टांनी आमी वांटेली जाल्या. आनी आमचें जिवीत, आमचे कश्ट, आमचें दूख, आमची कणबेजराय ताका आमी समर्पण दिल्या. ह्या सक्कड वेळार जेजू आमचे सांगता आसलो. कुर्सा वयल्या जेजू तावन आशिर्वादां आमचेर वाडोवन आसलीं. ह्या म्हयन्यांत आमी ताचें बागेवंत कुर्साचें फेस्त आचरण केल्लें. कुर्सा मारिपात जेजून केल्लो तो मोग आमी नियाळ केल्लो. कुर्सा मारिपात सोमयान आमची ती केल्ली बरेपणां आमी नियाळ केलीं. कुर्सा मारिपात आमच्या सगळ्या पिरगजेचेर, आमच्या हर एका कुटुंबाचेर, आमच्या सगळ्यांच्या जिविताचेर वाडयल्लीं आशिर्वादां आमी नियाळ केल्लीं. ह्या कुर्सा मारिपात आमकां देवान दिलें तें जैत आमी नियाळ केल्लें. आमी चलवतना देव आमचे सांगता आसलो. आमी पातकी जावन आमी धरणीक शेवटाल्या वेळार त्या देवान आमकां बॉक्सांनी दिवन आमकां ताणें उबारलें. आमी पिडेस्त आसल्या वेळार त्या सोमयान आमकां आपणून ताणें आमची पिडा गूण करून आमकां बळ दिल्लें. आमी कंगाल जाल्ल्या वेळार भियेनाका पुता, भियेनाका दुये म्हणल्यार उतरांनी जेजून आमकां धैर्य दिवन आमकां भरवसो दिलो. आमी कश्टा वेळार आसल्या वेळार तुज्या कश्टांनी एकसर न्हय पुता दुवे, हांव तुजे सांगता आसा म्हणली बुजावणीची उतरां आमकां सोमयान दिल्लीं. आमचे कश्ट आमकां वोवंक तांकां येतल्या वेळार त्या सोमयान आमकां पुता दुवे हांवें तुजे खातीर कश्ट कुरीस वयला पळय, तुजे खातीर हांवें सुसले कश्ट नियाळ कर पुता दुवे, नियाळ कर बाबा भयणी. हांव तुजे खातीर हांवें सगळें सोंसलां. जर हांवें सोंसलां जाल्यार तुकाय सुसूंक ते कश्ट जावचे ना, कित्याक हांव तुजे सांगता आसा. म्हज्या कुर्साक सांगत कान दिवंक कोणी नातिल्लें जाल्यार पूण तुज्या जिविताचे कश्टांचे कुरीस वयतना हांव तुजे सांगता आसा. म्हजो एक तुज्या कश्टांच्या त्या कुर्साक हांवें दिला, तें उखल धरलां तुका हांवें. वय बाबा भयणींनी इतल्याक असल्या उतरांनी सोमयान आमकां सांबाळून व्हेलां. त्या सोमयाक आमी अर्गां दिवया. आमी त्या जेजूक तुमची जाप अर्गांनी ओगलाप तुका सोमयान जेजू. ह्या उंड्या रोपार सोमयान जेजू आमच्या सांगात तुवें रावून आमकां तुवें जिवीत दिल्ल्या खातीर, आमकां तुवें हो उंडो आमचें आत्मीक पोशण जावन दिल्ल्या खातीर, नीस देव आनी नीस मनीस तरी एका कालत्या उंड्याच्या रुपार रावून आमच्या मनशा जिवितांत आमकां तुवें धैर्य आनी बळ दिल्ले खातीर आमी पातकी जावन तुजे लागीं पयस पडल्या वेळार आमकां तुवें कांटळा नासतना, आमच्या पातकांचेर राग करिनासतना आमकां तुवें बोगसून आमकां मोगान पटलून तर आमकां बोगसांनी दिल्ले खातीर कश्टाचें ओझें म्हज्या माथ्यार पडटना म्हाका कश्ट सोसूंक तांकां नातल्या वेळार म्हजी कश्ट पळोवन
तुवें त्या म्हज्या कश्टाच्या कुर्साक कांद दिवन म्हाका तुवें म्हजे कश्ट हाळू केल्ले खातीर अर्गांनी ओगडाप तुका सुम्या जेजू पिड्याच्या कुर्सा पदां आवडसतना तुवें सुम्या म्हजी बेर मोदपा म्हणून म्हाका तुवें आपूण म्हजे पिडा गूण करन म्हाका तुवें भलायकी दिल्ले खातीर अर्गांनी ओगडाप तुका सुम्या जेजू म्हज्या मोतीचें समाधान उगडावन मस्त कश्टांनी आसल्या वेळार कंगाल दोन आसल्या वेळार घुसपड्यान आसल्या वेळार सुम्या तुवें येवन तुजें उतर दिवन त्या उतराच्या उजवाडान म्हाका समजुणी दिवन बुदवंतकाय दिवन जिवितान म्हाका मुखार संबोळ दिल्ले खातीर अर्गांनी ओगडाप तुका सुम्या जेजू हांव एकसुरपण भोगतना पुता दुवे बियेनाक हांव आसा तुजे संगत आसा म्हणून ह्या एक येवकरिस्तान म्हजे संगत रावून म्हाका धैर्य आनी बोड दिवन सांगात पण तुवें दिल्ले खातीर अर्गांनी ओगडाप तुका सुम्या जेजू संवसाराच्या राटावळींनी जेजू हांव बुडतना म्हजें घर म्हजें कुटां म्हजी आस्त बदीक म्हजें मोबायल म्हजीं भुरगीं बाळां अशें म्हणून संवसाराच्या संगतींनी रोंबोन गेल्या वेळार पुता तुवें म्हजो उडास कर हांव तुजे सांगात आसा संवसारी राटावळी भायर ये म्हण तुवें म्हाका धैर्य आनी बोळ दिल्ले खातीर अर्गांनी ओगडाप तुका सुम्या जेजू म्हज्या जिवितांत म्हाका सांगातपण दिवंक म्हाका बरी आवय बापय एक बरी पतीन बरो पती ह्या भुरगीं बाळां दिवन तेका कुटुंबाचें सांगातपण म्हाका दिल्ल्या खातीर अर्गांनी ओगडाप तुका सुम्या जेजू जायते मोठी कुटुंबांत आर्थीक संकश्ट येतना कश्ट येतना कितें करचें कळनासल्या वेळार तुवेंच म्हाका वाट दाखोवन दिल्ले खातीर अर्गांनी ओगडाप तुका सुम्या जेजू म्हज्या जिवितांत जायते पटी मीस कुमसार तेर्स असल्या भक्तीपणाद्वारे म्हाका मस्तो रितीनी अस्कस जाल्या वेळार म्हाका म्हजो भावार्थ जिवंक तें बोळ दिल्ले खातीर अर्गांनी ओगडाप तुका सुम्या जेजू यत्पेक जिवितांत शेळेपण येतना सोम्या म्हणजे शेळेपण काडन म्हाका परत्यान तुजे कृपेन भरन नव्या जिवितांत तुवें भरुल्ले खातीर अर्गांनी ओगडाप तुका सुम्या जेजू निराशी हांव जाल्ल्या वेळार कितें करचें कळना कंगाल जाल्ल्या वेळार तुवें म्हाका बरवसो दिवन तुवें म्हाका जिवंक आनी बोण आनी करपा दिल्ले खातीर अर्गांनी ओगडाप तुका सुम्या जेजू सोम्या जेजू आमी थोडे फावटी घरांत सूख समजतना हेरा लागीं म्हजो संबंद पाड जातना तुवें म्हजे मोती उजवाड दिवन एकामेका बोक्सांनी म्हाका समजोवन काण घेवन एकामेका सोड दवरून जिवची कृपा म्हाका तुवें दिल्ले खातीर अर्गांनी ओगडाप तुका सुम्या जेजू सोम्या म्हज्या खातीर मात्र जियेनासतना म्हज्या घरांतल्या म्हज्या हेरां मनशां खातीर शेजाऱ्यां खातीर सैऱ्यां दैऱ्यां खातीर कुटुंबाच्या खातीर हेरां खातीर म्हाका इल्लें मागूंक तुवें शिकयल्ले खातीर अर्गांनी ओगडाप तुका सुम्या जेजू हे सगळ्या फाटल्या म्हयन्यांत आशिर्वादां वयर आशिर्वादां वतून आमचेर तुवें घाल्ल्या बेस्तांव आमकां घाल्ल्या खातीर अर्गांनी ओगडाप तुका सुम्या जेजू तर बाबा भयणीन आमी सक्कट देवाची स्तुती करया आनी गावया देवा तुजी स्तुती करता देवाक आमी अर्गां दिवया ताणें केल्लें रेग बरेपणें उडासा काण ताका आमी अर्स्या आनी गावया देवा तुजी स्तुती करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या राजांत पावता पर्या म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या रजांत पावता पर्या सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्या सोमिया तुझ्या रजांत पावता पर्या देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता
देवा तुझो मोग करता. दैविक सोपान स्तुती करता सगळ्या सक्तेन हांव गायता. दैविक सोपान स्तुती करता सगळ्या सखेन हांव गायता. म्हजो जीव आसता पर्यान तुज्या राजांत पावता पर्यान. म्हजो जीव आसता पर्यान तुझ्या राजांत पावता पर्यान. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता. जोबा बरी हांव स्तुती करता बविता बरी हांव आज नासता. जोबा बरी हांव स्तुती करता दाविदा बरी हांव आज नासता. म्हजो जीव आसता पर्यान तुज्या राजांत पावता पर्यान. म्हजो जीव आसता पर्यान तुझ्या राजांत पावता पर्यान. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता. बरी बरी हांव स्तुती करता पावला बरी हांव मोग करता. बरी हांव स्तुती करता पावला बरी हांव मोग करता. म्हजो जीव आसता पर्यान तुज्या रसांत पावता पर्यान. म्हजो जीव आसता पर्यान तुझ्या राजांत पावता पर्यान. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता. म्हजो जीव आसता पर्यान तुझ्या राजांत पावता पर्यान. म्हजो जीव आसता पर्यान तुझ्या राजांत पावता पर्यान. सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्यान. सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्यान. हालेलुया 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 हालेलुया. स्तुती तुका देवा आमच्या बापारदान तुका मान गुलाब तुका हालेलुया. आमच्या जीवित समाधान घेऊनच्या देवा आराधन तुका गुलाब तुका स्तुती तुका हालेलुया 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 हालेलुया. बिडा गुण करच्या देवी कोई सारादान मान तुका गुलाब तुका स्तुती तुका हालेलुया 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 हालेलुया. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sakkanam ekadi paru beraviya.
देवाचें उतर आमी आयकोवया. बाबा वयनिनो हर एकल्याक आमकां जिवीत बदलूंक देवान हांगासर आपोवणें दिला. उंड्या रुपार जेजू ह्याच खातीर संवसाराक आयिल्लो. मार्काच्या वांजेलान जेजू म्हणटा वेळ बुरती जालो, जिणी बदला, पातकी जिणी बदला आनी देवाचे ती पाटी येया. आमकां सगळ्यां जिवितांत आमकां परिवर्तन जावंक आपयलां. तशें मारीपात मात्र संवसाराक समाधान जाता. फातिमान दिश्टीक पडून भुरग्यान ती मोरयान दिल्ली तीच उतरां भुरग्यान तुमी मागा संवसार फाटी परतोवचे खातीर. मनीस पातकां वयर पातकां घर नासा, कोटी जिणी जीव नासा आनी त्या देखून संवसाराचें समाधान पाड जालां. संवसारान स्वार्थ बरोवन गेला, संवसारान भ्रश्टाचार बरोवन गेला, खोटेपण बरोवन गेलां, बरेपण मनशां कांय दिसनात काल. आजकाल संवसाराच्या जिवितान मनीस इतलो लोभदोन गेला की मनीस आपल्या जिविता विशीं चिंतिना, देवाचो मोग ताचे दिना. हर एकलो मनीस आपलेंच आशेता, आपलेंच करता, स्वार्थी रितीन जियेता. संवसार खोटेपणाच्या काळोखांत आसा. ह्या संवसारा खातीर आमी माग जाय म्हणटा जेजू. त्या देखून देवाचें उतर आमी आयकून घेवया. कित्याक आमकां देवाचें उतर प्रेरण दिता प्रत्येक तरान संवसारा खातीर मागूंक. जर तर फातिमांत मोरयेक पळयल्या लुसीन जासिंतान आनी फ्रांसिसान त्या भुरग्यांनी संवसारा खातीर मागलें. तांचे मिसांव इतलें मागून सगळो संवसार फाटीं परतोवंक तर कारण जालें. तर आमी सगळ्यांनी मागलें तर संवसारांत मस्त बदलावण जातली. संवसार देवा ती फाटीं परततलो म्हूण आमी एखंडिसांनी बरो आसतल्या. देखून आमी देवाचें उतर आयकुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्याच वेळार ती आदर असल्या पैकीच्यांनी थोड्या गलिलेयागराची खबर सांगली. तांची बलिदानां भेटोवन आसतना पिलातान तांकां जिवेशी मारयल्यांतली खबर सांगली. तांची बलिदानां भेटोवन आसतना पिलातान ताका जिवेशी मारयल्ल्या विशयान ती खबर ती तांकां जाप दिवन तो म्हणूंक लागलो, त्या गलिलेयागरांक कितें आयकूंक भोगूंक मेळ्ळें तुमी देखून समेस्त गलिलेयागरां प्रास चड ते पातकी म्हूण तुमी चिंतात वे? बिलकूल न्हय. हांव तुमकां सांगता, पातक रडोवन जिणी बदल्ले करीत तुमी तांचे बरी नास जातल्यात. सिलोयान तोर कश्टलोवन पडून 18,000 मेल्ले. जेरुसलेमांत आसल्या हेरां प्रास समेस्त प्रास ते कितें चड गुन्यांवकार म्हूण तुमी चिंतात वे? बिलकूल न्हय. हांव तुमकां सांगता, पातक रडोवन तुमची जिणी बदल्ले करीत समेस्त तुमी तांचे बरी नास जातल्यात. देवाचें उतर हें. एक घडी पर आमी बसया बाबयनो. कालच्या संजेचे TV न्यूज हांव पळोवन आसलो आनी ह्या वेळार आमी पळयल्ली खबरी मध्य प्रदेशांत आमी जावन शारदा पुजेक तांचें फेस्त चल्लें. हें फेस्त जावन ती मुर्ती तांची व्हरून तळ्यांत घालूंक आसली आनी ह्या वेळार ही मुर्ती तळ्यांत घालच्या वेळार थंयतो लोक भुरगीं आनी मस्त आसलें थंयसर. एक ट्रॅक्टर थंयसर पार्टी जालें तां तळ्यांत पडलें आनी 100 जाणां भुरगीं आनी उठ्ठक म्हणून सुमार 30 जाणां म्हणसर मरण पावलीं. भाऊ भयणीनो, जर तर असलें अवघाट घडल्या वेळार आमी चिंतूंक आसा की तांणी पातक केलां देखून अशें घडलें ना. पातक तांणी करूं ना जावं पुरो, पूण कोणाच्या पातका खातीर, कोणाच्या स्वार्था खातीर, कोणाच्या अलक्ष्य वरवीं हें घडीत घडलां जावं पुरो. आनी कितले भोवशा आमी म्हणटा नेणटे सूख करिनातले व्यक्ती हातूंत मरण पावले जावं पुरो. कितलीं जाणां भुरगीं मरण पावलीं तातूंत तांणी कालें सूख केल्ली, कांय करूंक ना. म्हणून हो भयणीनो, आज देवाचें उतर हेंच सांगता, मनशाचें पातक, म्हजें पातक हेरांच्या नासाक कारण जाता. एक मनीस जर तर घरांत कुटुंबांत पातकी जिणी जियेता, त्या पातकाचो परिणाम त्या कुटुंबांतल्या सकट बऱ्या मनशांचेर पडटा आनी तांच्या कश्टांक कारण जाता. एक मनीस जर तर आपलें पातक वळखना खोटेपणान जियेता, तो ताकचें मास नाश करता न्हय, हेरांक तो कश्ट हाडटा, हेरांक तो दूख हाडटा, हेरांक तो बेजाराय हाडटा. आज मिशा वेळार आमी वसाप आयकतले हांव भाव भयणीनो. इस्रायल परजा बारूक प्रवादीच्या काळार ते
पातक रडतात कित्याक तांकां कळ्ळें तांच्या जिवितांत तांणी पातक केलें देखून सगळ्या इस्रायल परजे कश्ट आयले. थोडे जाण देवाक विरोध केले देखून देवाच्यो आज्ञा पाळले ना देखून सगळ्यांक शिक्षा आयली. बंदडेक ते गेले, ताजो नाश जालो, देसवाड जाली. भाव भयणीनो, एकल्या दोगांचें पातक जावं पुरो तें सगळ्या एरांकीक तें पाड करता, एरांच्या कश्टांक कारण जाता म्हणलें देवाचें उतर सस्पश्ट सांगता. देखून आज आमी पातक्यां खातीर मागोवंक जाय. देखून पाप सेबान उलो दिला प्रत्येक रितीन. ऑक्टोबर म्हयनो सक्कड भुरग्यांनी व्हडांनी कुटुंबांनी आमी तेर्स करीचे आनी ह्या तेर्सा वेळार पातक्यांच्या परतवणे पासत आमी मागचे. एक पातकी जर तर बरो जायत एक कुटाम मात्र न्ही, बहुशा एक जायतो आमी म्हणटा एक पिरगस जावं पुरो, बरी जावं पुरो. आमी जाणा सांत अगोस्तीन एक मनीस तो वायट जिणेची येयलो. ताच्या आवयन ताच्या परिवर्तना खातीर 14 वर्सां मागलें आनी 14 वर्सांच्या मागण्याच्या फळान सांत अगोस्तीन परिवर्तन जालो. देवा ती आयलो, एक याजक जालो, बिस्पो जालो, सांत जालो. आनी ह्या आगोस्तिनीची शिकवण ताची बरपां पळया इतली प्रभावकारी जालें की एका मनशाच्या बरपान, एका मनशाच्या शिकवणेन हजारो लोक देवा थंय पाटी परतलो. पळया परिवर्तन जाल्लो एकलो सांत अगोस्तीन. एक पातकी खुटीजिणीची येतालो, पूण ह्या एका पातक्याच्या परतवणेन हजारांचे हजार लोक देवा थंय आयलो. हें देव अजाप करता. देखून बाबा भयणीनो, आमी सगळ्यांनी माग जाय संवसारा खातीर, पातक्यांच्या परतवण्या खातीर माग जाय. ही आमच्या मागण्यान एक पातकी देवा थंय आयल्यार पुरो. देवा थंय खंडी जावन जायतें बरेंपण जाता. देखून आमी ते पातक्यां खातीर मागया. आनी ह्या वेळार आमी उडास दवरया. हेरां खातीर मागतना आमी बदल जाय. आमी बदल जाय. आमकां हेरांक थंय बोट दाखोवंक सुलाभ. तो पातकी ताचे खातीर मागया म्हणूंक सुलाभ. तो खोटो मनीस तो वायट करता ताचे खातीर मागया म्हणूंक सुलाभ. म्हजें बोट आनी एकल्या दाखोवंक सुलाभ. पूण म्हजी ती आतलीं पातकां, म्हजें त्यांतलें खोटेपण, म्हजें त्यांतलें वायट, म्हजें तेचो स्वार्थ, म्हजें तेचो राग, म्हजें त्यांतलें द्वेश आनी म्हजें त्यांतलें वायट चिंतना, हें सगळें बदलूंक मस्त कश्ट आसात. देखून पयिल्लें हेरांक बोट दाखोवचे आदी हांवें नितळ जाय. हांवें परत जाय देवा थंय. हांव बरो जाल्यार मात्र हेरांक हांवें बरें करून साथ. हांव बरो जायना जाल्यार बाबा भयणीनो हेरांक बरें करूं जायना. आनी एकल्याची नंजी काडची जाल्यार गायाची म्हजें ती आसलें तें गाय नंजी काडचें हातेरा आपलें तें नितळ आसचें. माती केल्ल्या खंयच्याय सूर्यन आनी एक गायाक नितळ करूं जायना. हातेर नितळ आसचें पयलें, मागीर गायी नितळ करीत. हांवें नितळ जायचें आनी हेरांक आमी नितळ करीचें. भाव भयणीनो, ही कृपा आमी मागया सुम्या लागीं आनी जेजूक आमकां समर्पया. सगळे आमी सुम्या कडेन मागया. गीत आमी गावया. मनशा कळसो रक्षक जेजू तुका आपयता. ह्या घडये आमी सगळ्यांनी ती पातक्यां बसून मागत जाय. सगळ्यांक आमी जेजू तरची हाडया. सगळ्या संवसारा खातीर शांती मेळच्या खातीर मागया. जे जेजू आज ह्या घडये तुका आमी सगळो संवसार समर्पण दिता. हर एक कुटुंबां समर्पण दिता. हर एक तुजे तान पयस केल्ल्यांक समर्पण दिता. कुटी जिणी जियेतल्यांक तुका समर्पण दिता. हेरांक वायट करतल्यांक तुका समर्पण दिता. संवसारी जिविताच्या कुशालान तोळटल्या खातीर, गरजां तोळट्यां खातीर तुका समर्पण दिता जेजू. हर एकले दारूण मनशांक तुका समर्पण दिता. पातक रडून जिवीत बदलूंक खुशीवर नातल्या खातीर तुका समर्पण दिता जेजू. मनशाक रक्षक जावनाच्या जेजू आमची कापड कर. 563. मनशा कुळासो रक्षक जेजू तुका
आपयतसा तुका आपयतसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा कृष्णानि नष्टा सापडाल्यानो मोतीचा भोगलेल्यानो शांतच्या बंदरा आपल्या गोपान तुमकां तो आपयतसा शांतीच्या बंदरा आपल्या गोपान तुमकां तो आपयतसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा पातकाच्या कडक्यान बुडोन आसच्या बरमोस सांडून रोडून बसच्या विश्वास पांको रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयतसा विश्वास पांको रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयतसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा बागलार रावला राखून आमकां स्वागत दिवच्या सर्गी सुखा देवेक तासो मधुर ताळो आपले तो आपयतसा देवेक तासो मधुर ताळो आपले तो आपयतसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा होय बाबा बहिणी, कणकांत आसाय, कश्टांत आसाय, दुखांत आसाय, बेजारांत आसाय, निराशेंत आसाय, काळोखांत आसाय, पातकांत आसाय, पिड्यांत आसाय, भिये नाका. जेजू हांगासर आसता. जेजू आमकां संगात दिता. जेजू आमची पिडा घूण करता. जेजू आमच्या कश्टांत आमकां सुटका दिता. जेजू आमकां काळोखांत उजवाड दिता. मागया आमी सक्कड ह्या घडये बाबार्थान मागया. आमी हांगासर केवल बसचे नाका. जेजू आमचे मागणें आयकता. ह्या घडये सबार जाण मागोंक अशें जाता. ह्या घडये इतलो वेळ आमी सुम्या सांगाता करचेला.
आतां जेजू म्हणटा पुता तुवें माग म्हज्या लागीं कितें जाय तें माग. मोरयेनी त्या भुरग्यांक म्हणलें भुरग्यानो मागा तुमी संवसारा खातीर म्हजे लागीं मागा तुमकां कितें जाय. फ्रांसीस म्हणलो म्हाका तूं दिसनाय जेचें ताका न्ही लुसीक तूं दिसताय पुता म्हाका तूं दिसोंक माग. आनी मोरी म्हणटा पुता फ्रांसिसा तूं माग तेर्स कर. आनी त्या घडये तेर्स करतना ती ताकाय दिश्टी पडटा. बाबा भयणीनो काळजांत तूं मागतना देव तुजे सगळें आसा. देव तुका संगती उगडाप करता. देव तुका भलायकी दिता. देखून ह्या घडये आमी सक्कड मागया. एक हांगा जायतीं जाणां मागूंक विनंती करतात. एका भयणीचे घरांत भायर पडले भांगार आनीक सुमार तें मेळोंक ना. सुमार मस्त मोलाचें भांगार तें भांगार मेळोंक मागता. एक भयण येवच्या हप्त्यान तिचे गर्भकुशीचें ऑपरेशन ट्युमराचें ऑपरेशन जावंक आसा. तें बऱ्या तरान जावंक आनी ह्या पिड्यान तें बरें जावंक मागता. एक भाव साबार जणांनी आपणा लागीं व्हेल्लें रीण पाटी मेळोंक आनी त्या रिणकाराच्या मोतीक उजवाड मेळोंक मागता. एक कादरी जोडेन तांच्या भुरग्याक ऑटिझम पिडा आसा आनी परस टेस्टा करतना कळोन आयलां. अशें म्हणलें हट्ट करता भुरगें. ह्या भुरग्याची ऑटिझम पिडा गूण जावंक मागतात. एका भुरग्याक शिकाप शिकोवंक कुमकेची गरज आसा. बऱ्या मनाच्या मनशांतान कुमक मेळोंक मागता. एका कुटुंबाक सो एक जाग्याचो वेव्हार बऱ्या तरान जावच्या खातीर आनी तो जागो विकून वचोंक मागतात. परगांवांतल्या एका भावाक एक बरें काम मेळोंक मागता. देवाचें आसलें काम बरें ना एक बरें काम मेळोंक मागता. एक भाव किडनीच्या पिड्यान मस्त अस्वस्थ आसा आस्पत्रेंत आसा आनी त्या ह्या पिडेतावन किडनीच्या पिडेतावन बरो जावंक मागता. एका भयणी तिच्या वडिलांत मस्त मानसीक टॉर्चर मेळोन आसा आनी त्या वडिलांच्या मोतीक उजवाड मेळोन टॉर्चर दिवचें रावंक मागता. एका भावान आपल्या एका भयणीक 35 लाख रुपया रीण दिलां आनी ती भयण आतां त्या पाटी दिवंक आयकना आसले पुरो पयशे गरजेक म्हूण दिल्ले आनी तो आतां पापारी जाला. ह्या भयणीच्या मोती उजवाड मेळोंक आनी ते पयशे पाटीन दिवच्या खातीर मागता. तो मस्त कश्टांनी आसा. एका कुटुंबाचें मस्त रीण आसा आनी बँकांत सीज घेवन नोटीस आयलां. ह्या रीण परतना परीक जावंक आनी हो जागो उरच्या खातीर ते मागोन आसात. एका भावाक दुबयंत एक बरें काम मेळोंक मागोन आसा. इतले इरादे आमकां मागोवंक आयल्यात. बाबा भयणीन आमी आमची इरादे मेळ्ळ्या. आमच्या कुटुंबांत आज जेजू कडेन आमी कितें आसता हांव मागया भाव भयणीनो मागा. तुमच्या कुटुंबा खातीर कितें समाधान जाय की मागा जेजू कडेन. तुमकां रीण आसा की मागा जेजू कडेन तें फारीक जावच्या खातीर. पिडा आसा की तुमच्या कुटुंबान मागा सोमयान तुमच्या घरांतल्या त्या पिडेस्त मनशाक आपणून गूण करच्या खातीर. तुमच्या मोतीक मस्त बेजार आसा की मस्त गाय आसात की तुमच्या काळजान मागा जेजू कडेन सोमयान ते आपूण गूण करच्या खातीर. ह्या घरांत तुमचें समाधान ना की तुमच्या घरांत मागा सोमयान तुमकां समाधानाचें देणें दिवच्या खातीर. सोमयाचो आशिर्वाद तुमच्या घराचेर जाग्याचेर तुमी काम करचे कडेन पडत जाय की मागा जेजू कडेन खंडितावनी तेजें आमलीक रगत तुमचेर तो चिंपळायत अभिशेक करतलो. तुमी काम करच्या जाग्यार तुमी काम करच्या वस्तूंचेर हर एक तुमच्या घरांत त्या कुडांचेर हर एक खंयचो तुमी न्हिदच्या खाटीचेर जावं पुरो तुमी जेवच्या जाग्यार जावं पुरो काम करचे हर एक तुमच्या कंपाउंडाचेर सोम्याच्या आमलीक रक्ताचो अभिशेक मागा. ह्या घडये जेजूच्या आमलीक रगत आमकां सुटका दिता. पातकांत जावन खोटेपणांत जावन देंवचाराच्या सक्तीन जावन वायट पिडेन जावन वायट सक्तीन जावन तुमकां सुटका दिता. मागा निरंतर मागा तुमी जेजू कडेन दिंबयेर पडया एकडी बोर दिंबयेर पडया. आमी हात उबारया सक्कड आमी जेजू कडेन मागया. आमचे हात उबार जेजूची स्तुती करया थोडो वेळ. आनी ह्या वेळार आमी एकंडी जावन आमकां हे अभिशेकाचें मागणें करता आसतना अभिशेक जातलें. अभिशेक पवित्र आत्मा जातलो. अभिशेक सोम्याच्या आमलीक रक्त जातलो. अभिशेक तुमच्या जाग्याचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या कुडीचेर तुमच्या आत्म्याचेर सक्कड सोम्याचो पवित्र अभिशेक जातलो. ह्या घडये आमकां सुटका मेळटली. हालेलुया 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 जेजू 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 सोम्या तुज्या आमलेक रगतान
अभिषेक कर, तुझ्या पवित्र नावाचा अभिषेक कर जेजो. या घडी सर वाईट आणि ते खोट्यापणान ते पिढे ते सर्तान ते सोम्या जेजो आमकां सुटका दी. तुझ्या आम्हाला एक रक्तान जेजो आमकां सुटका दी. सर तिच्या वाईट पडे कोणे तावन पिढे तावन सुटका तावन वाईट जे शक्ती देऊन सराच्या सर बांधपासून सोम्या जेजो आमकां सुटका दी. सर जे जेजो हर हे पिढा आमचे गुण कर जेजो 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 Jesus, 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 through your holy name, through your holy name, Jesus, Jesus, bless the name, anoint Jesus, when He touch and heal us. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सकाळ मे समयतो आशीर्वाद माग्या आमचे दोन्ही हात आमच्या हृदयाचे दवरया. येद्या व्हडा साक्रामेंत गीत आम्ही गावया. आम्ही माग्या सोम्याकडे. सोम्या आमच्यावर आशीर्वाद कर, कुटुंबाचेर आशीर्वाद कर, आमच्या भुरग्यांचेर आशीर्वाद कर, परकावंतातले आशीर्वाद कर, पिढेस्तांचेर आशीर्वाद कर. जेजू आमकां सत्य पवित्र आशीर्वादाने पवित्र कर म्हणून आमच्या येद्या व्हडा साक्रामेंत गीत आम्ही गावया. येद्या व्हडा साक्रामेंता साष्टांग नमन करूया. भावार्थाचे बोल दिव्या. जशे बापा तशे स्फुटा उल्हासाने स्तुती जावं. पृथ्वी महिमा सस्ता सस्ता एकाच ताळ्या हर्षिता. तुका दोगांच्या स्पिरिता समासामी नावाडता. प्रार्थूया. हे देवाभिषेक सक्रमेंत काल तुझ्या कष्टांचो तुवें आमकां उडास सोडलाय. तुज्या सोडवणीचो सदांच आमचे ती आमी बगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयन पावो कर. जो जेतान राज करताय सस्नाच्या सस्ना.